Galasiekarank Pauluchem Potr Devachem Puddwo Chapter 4 फुडें वचुया. सोकटाचो धोनी जावनूय दायजी ल्हान आसो पर्यंत ताचे आनी गुलामा भितर कसलीच अंतर ना. ताच्या बापायन थारायलोले पिरायेक तो पावसर ताका राखूंक आनी ताचो वेव्हार चलोवंक नेमलोले मनीस आसात. तेच परी आमी स्वताचे वळखीचे बाबतींत ल्हान आसलें तेन्ना सृश्टी चलयतात त्यो पदव्यो आमकां आपल्या गुलामपणान दवरताल्यो. पूण नेमलोलो काल बोल्लो तेन्ना देवान आपल्याच पुताक धाडलो. हो पूत एके बायले थावन जल्मून आयलो आनी स्मृती खाल तो जियेलो. स्मृती खाल जियेतल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करचे पासत देवान ताका धाडलो आनी आतां आबा बापा असो उलो मारतलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आपणा थावन धाडून आमच्या काळजांनी घाल्ला. हें तुमी ताची भुरगीं म्हूण दाखोवन दिता. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय, तूं पूत म्हूण तोच देवान आपल्या भुरग्यांक दवरलोलें दायज तुजें. गालाजियेकारां विशीं पावलुची काळजी. आदी तुमी देवाक वळखनासल्यात, देखून खरे देव न्हय तांची गुलामां तुमी जाल्यांत. पूण आतां तुमी देवाक वळखल्या उपरांत वो अशें म्हणल्यार अदीक बरें. देवान तुमकां वळखून घेतल्या उपरांत सृश्टी चलयतात त्या निर्बळ आनी दोलदिऱ्या पदव्या वाटेन कशी म्हूण तुमी पोतून वेतात. कशी म्हूण तुमी नव्यान तांची गुलामां जावंक सोदतात. अमक्या दिसांचो, म्हयन्यांचो, समयांचो आनी वर्सांचो उत्सव करूंक. असल्याच समारंभांचेर आसा तुमचें लक्ष. तुमचे मोदें केल्लो कश्टी वावर सगळो फुकट केलो काय? हो म्हजो हुस्को. भावा भयणीनो, हांव तुमचे लागीं परातून मागतां, म्हजे सारकीं जायात, कित्याक हांवूय तुमचे सारको जालों. आदी तुमी म्हाका कसलेंच वायट करूंक ना. पिडेक लागून तुमकां शुभ वर्तमान पयलेच फावटी परगटूंक म्हाका सयक मेळ्ळो हें तुमी जाणत. पूण म्हजी पिडा तुमकां भोव जड जावनूय तुमी म्हजी बेपरवा केल्ली ना. न्हय म्हूण म्हाका पयस करूंक ना. उरफाटीं हांव एक देवदूत जाल्ले परी हांव खूद जेजू क्रिस्त जाल्ले परी तुमी म्हाका येवकार दिलो. तेन्ना तुमकां इतली खुशालकाय भोगताली ती सगळी खंय पावली आतां? तुमचे विशीं हांवूच साक्षी दितां. घडलोलें जाल्यार तुमचे दोळे कोंचून काडून म्हाका दिवंक तुमी तयार आसल्यात, तर तुमकां हांवें सत सांगलें देखून तुमचो दुस्मान बी जालो हांव. शुभ वर्तमान दोसूंक भोंवतात ते तुमकां आपणा वाटेन जिखून व्हरूंक उर्बा दाखयतात, पूण तांचें मन सारकें न्हय. तुमकां आपणा वाटेन जिखून घेवचे खातीर तुमकां ते म्हजे थावन तोडूंक सोदतात. बऱ्या कारणाक लागून हेरांक जिखून घेवंक सोडल्यार बरें, पूण सदांच तशें जावचें फकत हांव तुमचे मोदें आसा तेन्ना न्हय. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमचे सवे क्रिस्ताचो आकार पुत्तो जायसर हांव तुमकां जल्माक दिवंक नव्यान बालोंतराचे वळवळे भोगतां. त्या वेळार तुमचे मोदें आजीर आसून तुमचे कडेन अदीक गोडे दुलोबायेन म्हाका उलोवंक ना जाल्लें जाल्यार तुमकां लागून हांव एकदम हुस्केलां.
हागार आनी सारा हांची वापर. सांगात म्हाका, समोती खाल तुमी जिवंक सोदतात न्हू? तर समूत सांगता तें आयकूंक ना तुमी? अब्राहमाक 2 पूत आसले म्हूण बरयल्लें आसा. एकलो गुलाम चेडवाचो आनी दुसरो स्वतंत्र बायलांचो. गुलाम चेडवाचो तो सोयंबाच्या नेमा प्रमाणे जल्मलो आनी स्वाधीन बायलेचो तो देवान अब्राहमाक केल्ले बासावणे उदेशी जल्मलो. ह्या घडण्यांतली एक वपार काडूं येता. ह्यो दोगी बायलो म्हणजे 2 कोरार. एक म्हळ्यार सिनाय दोंगरा वेलो ताचो रूपकार हांगाय आनी ती आपल्या भुरग्यांक गुलामान सोडूंक हागार म्हणल्यार अराबियांत आसलेल्या सिनाय दोंगराचो रूपकार. त्याच बरोबर आतांच्या जेरुजाल्याचोय रूपकार, कित्याक हें जेरुजालेम आपल्या भुरग्यां सयत गुलामपणांत आसा. पूण आदीं सांगल्या ती स्वतंत्र बायल स्वर्गांत थावन देंवलेल्या जेरुजाल्याचो रूपकार आनी ही की आमची आवय. कित्याक अशें पवित्र पुस्तकार बरयलेलें आसा. संतोश बरीत जा वांचटे बायले, भुरगें बाळ नासलोले, बालोंटेराच्यो दुखी बगूंक नासलोले. खुशाल जा आनंदाचे उलास सोड. तर सोडलोले बायलेक अदीक भुरगीं घोवान कोडींच सोडूंक ना तिचे परस चोडां. म्हणटोच म्हज्या भावां भयणीनो, तुमी इजाका परी बासावणेचीं भुरगीं. तेन्ना स्वयंबाच्या नेमा प्रमाणे जल्मल्लो भुरगो देवाचे बासावणे उदेशी जल्मल्ल्या भुरग्याक पिडापीड दितालो. तशेंच आतांय घडटा. पूण पवित्र पुस्तक कितें सांगता? गुलाम चेडवाक आनी ताच्या पुताक भायर घाल, कित्याक स्वतंत्र बायलेच्या पुता बरोबर गुलाम. चेडवाच्या पुताक दायजांत वांटो आसचना. म्हणटोच भावां भयणीनो, आमी गुलाम चेडवाचीं भुरगीं न्हय, पूण स्वतंत्र बायलेचीं. देवाचें उतर हें.